बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बांबडी माय मोगाचो येवकार तुमकां आज ह्या मिसा समारंभान. आज आमी देजेंब्राचो म्हयनो सुरू करता. देवाक अर्घ दिवया, ताचे सगळे उपकारां बसत आनी मागुया आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. भोव करून ही भिरांकूळ मोर्नादीक पिडेंतली जी आनीक एक पावट आख्या संवसाराक भिरांत घालता, ही पिडा नोई तरेची पिडा जी सुमार 226 जाणां मेळ्ळ्यांत. असले हे पिडेंत शिंपडल्या सगल्याक मागुया आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. आमी देवाशी पोत्तून येवंक खंयची बरीच काळजान आनी आमी सगल्यांनी खुशाल मनान एक फामील कशी जेजूचे जल्माची परबेक जेन्ना आमी तयार करता, ही परब आमी बरे भाशेन समारंभूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. हे मीस आमी भेटी जावं एस्पेरांसा लेमोस ही आमचे भयणी पासत जिवंतल्यार एक परस व्हरता. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले सासनीक विसवांत शांतींत घेवंक मागतना जॉन फेर्नांदीस आमचे भाव पासतूय मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समोरतल्या पासत जॉनथन दी अल्मेदा, जॉयल नोरोना आनी दुसरी आपलो वाडदीस समोरतल्यांक आमच्या मनांत हाडून लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात जॉयल आनी ट्रिजा नोरोना, तांचोय आमी उगडास करून तांकां देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा घोडिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा घोडिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण हातून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक घडयो गीस रावन आमच्या मना काळजांतली काशा प्रार्थना बापाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. आनी स्पेरांसा लेमूस आमचे भयणीक तुजे सासनीक विसवांत घे
आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजोट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन. इसायस प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलभरांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मन्नाचें चेदोर पिंजतलो. सासणांक मन्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवता तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं पळयात हो आमचो देव. आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. म्हणे सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. 5वी 4 तुजी चोरवनां तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय. तोय म्हज्या आत्म्यांक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. कालोखान कोड्यांक हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पडयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेल घालताय. बोडेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. उद्गाराक आमी या. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. पळय आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसा ती सुदो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजू गालिलेयाच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांचे उरपुंजीत थोंट्यांक कोड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटेकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयल्यो आनी ताचे पांया लागीं ताणें तांकां दवरली आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. मोनी उलयतात, कोड फुटलेलीं नितळ जातात, तोंटी चोवतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परखणूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. आज पळयात 3 दीस जाले म्हजे बरोबर तीं आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेतना वाटेर तीं पडूंक सोदतात. शिसांनी ताका म्हळें, तरी एकसुरे सुवातेर हे इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशें आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासडी. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसवंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासडी घेवन आपल्या हातांत घेवन देवाक दिन वासून ती मोडली आनी आपल्या शेसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगलो लोक दादोशी जायसो जेवली आनी उरलेले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, प्रत्येक वर्साक एप्रील माय म्हयन्यांत जायतीं आमची भुरगीं तरणाटी कुटुंबाची वांगडी आनी जायते फावटी मुंबय आनी दुसऱ्या गांवांनीच्यान येतात तेन्ना आमी सांगाताक खंय तरी जाग्यांचेर वयता. ताका आमी साद्या उतरांनी पिकनीक म्हणटा. आमी वेता एक फामील कशी, फिरगुजेचो जोमो कसो, समुदायाचो जोमो कसो, फ्रेंड्स कही आमी सांगाताक वेता. पूण सांगाताक वेयच्या आदीं तयारी जाता. बेश्टी सकाळ फुडें उठून वचना आमी. हे तयारेन कितें आसता? पयलें लोकेशन खंय वयतले आमी. आनी जायते फावटी फिरगुजीत आसतना व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. एक जागो दाखयलो, फादर आमी थंय गेल्या. तरणाटी म्हणटात, समुदायाची वांगडी म्हणटात, PPC वांगडी म्हणटात, आमी थंय पावल्या. लोकेशन जाय, बरो जागो जायो. त्या जाग्यार आमी वचून तो जागो पळोवं आनी आमची पिकनीक जावं. भावमयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिश्टी पडटा जेजू दोंगरार चडून थंय बसलो. जेजू जायते फावटी दोंगरार वेतालो, मागणें करूंक वेतालो. आख्खी रात मागण्यांत सारतालो. आपल्या बापाच्या संबंदांत आसलो, दोंगरार वेतालो. दुसरे सुवातेर आमी पिकनिकेक वयता तेन्ना कितें करता? सांगाताक बसता, गायनां करता, हावजी खेळटा, जोक सांगता, गेम्स करता. हें सगळें जेन्ना आमी एका जाग्यार वेता, हें घडटा. आमी जेन्ना पिकनिकेच्या मुडांत आसता, एक मनशांक घालता आमी, तुमी गेम्स करात, तुमी गायनां करात, तुमी आदार दियात, स्नॅक्स वांटूंक. हे भाशेन आमी जबाबदारी वांटटा. जेजू दोंगरार चडलो तेन्ना कितें जालें? पिडेवंतांक हाडली तांणी. लोकांची उरपोंजी थंय आसल्यो जेजू बराबर. तोंट्यांक, कोड फुटलेल्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, वायटेकारांक ताणें हाडली आनी जेजून तांकां बरी केली.
जेजून तांकां बरी केली. अ जॉयफूल टायम टुगेदर पिकनिकेक सांगताक ती खुशाल जाली. इस्रायलाच्या देवाक परकोणूंक लागली. जेजून इतल्यो मिलाग्री केल्यो म्हूण फुडें अजाप जाली. तिसरे सुवातेर आमी पिकनिकेक वता तेन्ना जेवण, बरें जेवण, गूड फूड जेवण आसूंक जाय. जायते आमचे भाव इल्लेशे बियर मारली, विस्की मारली, ताका जेवण जाय, बरें जेवण म्हणून आमी जेवण रांदता पिकनिकेक वता तेन्ना आनी सांगताक जेवण जेवता. जेजू ह्या 3 दीस ताचो पाटलाव करतल्यांक जेवण दिता. ती वाटेर पडूंक शकतात उपाशी गेली जाल्यार. तुमीच तांकां कितें जेवंक दिया. जेजू तांकां जेवण दिता. 7 उंडे आनी कांय मासडी तांकां वांटटा. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां दोलबरांचो सर्वेस्पोर सगळ्या लोकांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो. इजायस्पवादी आदींच सांगतालो जेवण तयार करतलो. ह्या जेवणांत बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटले, सांबार बांबार घालून रांदलेलें रुचीक जेवण आनी गाडून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. म्हज्या दोंगरार सगळ्या लोकांचेर दुखीचो पड्डो आसा तो हांव काडटलो. खुशाल आसतलो लोक. असलें वातावरण आमी पिकनिकेक पळयता. खुशाल. आनी मागीर जेवण बी जालें. देर इज अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन एंड कंटेंटमेंट. म्हणजे बरी जाली आज आमची पिकनीक आमी म्हणटा घरा येता आसतना. एवरीथींग वॉज सो नायस. बरें जालें अशें म्हणटा. सगळीं धादोशी जायसर जेवलीं. सगळीं धादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले. देर वॉज अ जॉयफूल कंटेंटमेंट, सॅटिस्फॅक्शन. बरें जालें. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत, आत्मीक जिवितांत अशें जावंक आमकां गरजेचें. पयले सुवातेर आमचे संबंद देवा लागीं. प्रत्येक फावटी आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना हो ताचो अनुभव आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर आमी एक फामील कशी एकठांय जाता. सांगाताक गायन, सांगाताक जाबाब, सांगाताक सगळें आमचे खुशालकाय आमच्या मुखामळ वयल्यान दिसूंक जाय. तिसरे सुवातेर जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पोसता. उतराचें जेवण आनी आपल्या कुडी मासाचें रोगताचें जेवण आमकां दिता. आनीक आमी घरा वयता आसतना वी मस्ट गो विथ अ सेन्स ऑफ जॉय, सॅटिस्फॅक्शन, कंटेंटमेंट that we have experienced the risen Lord. आमी जेजूक अणभवल्यान आमी मिसाकसान घरा वयता आसतना कोडू तोंड घेवन वचूंक जायना. आमी घरा येता आसतना पिकनिकेक सान खुशाल येता विथ अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. बरी जाली, सगळें बरें जालें. जागो बरो आसलो, आमी बरीं खेवल्या, गेम्स केल्यो, आमी बरें जेवण जेवल्या. आमी आतां खुशालकायेन घरा वयता. अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, अ सेन्स ऑफ कंटेंटमेंट. बाबा भयणीनो, हें आमकां दिसूंक जाय. आमी घरा वयता तेन्ना मिसांतल्यान घरा वयता तेन्ना जेजूक घेवन वता आमी. सगळो लोक धादोशी जालो कित्याक जेजून 7 उंडे आनी कांय मासरी घेवन सगळ्या लोकांक वांटली. शुभ वर्तमानकार म्हटले दादलेच 5,000 आसले. असली खुशालकाय बाबा भयणीनो आमकां सगळ्यांक भोगूंक जाय जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता. घरा वयता आसतना खुशाल, घरा वयता आसतना आमी जेजूक, जिवन जेजूक आमच्या काळजांत घेतला अशें आमकां दिसूंक जाय. तर आज मिसांत वांटो घेवंक आमी आयल्या असलीच आमकां खुशालकाय तोच जेजू दिता. कांय वेळान तो आमच्या आल्ताराचेर येतलो, ताका आमी भोजूंक आनी ताच्या संबंदान जिवंक कृपा मागुया.
भेटवणेक आमी गायन गावया सर्वेस्परा मानून घे C30 आणि 3 540 आणि 2 C33 पेज 42. भयणी भावांनो, आमच्या बलिदानसर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मानांत आणि मोहिमेन आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी बोली भेटयता ती तूं मानून घे. तुजे अगणित पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी शास्त्रीचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच फावट आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी शास्त्रीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां अशेंच हांव ते तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून सगळें दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dovaraco sorvispor tu, S'organizam sarvala, tu c'amoi movan, Usorgi, tu caso e sol, Sorvispor accenami, et atacaso. Usorgi tu casoi son. बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसप आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Babartatso good purgatoryam, Jesu melo, Jesu jivan. जीवन साला जेसू नव्याने तलो बाप्पा जेजूच्या मननचो आणि पुन्हा जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि जिविताचो उंडो आणि सरुणीची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोनी एस्पेरांस लेमोसीची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच आतां ती जेजू बरोबर पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान तुवें आमच्या बावमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन बाबा बिडीनो दर एक पावट आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पोसता 7 मासडी 7 उणी आनी कांय मासडी घेवन जेजून इतल्या चुगूड लोकांची भूक मारली ती सगळीं जेवून दादोशी जाली आमकांय आपल्या जेवणान पोसून आमची काळीज मन आपले शांतीन भरता ताका अनुभवूंक ताचे सांगताक आमी जिवंक आनी सगळे तरेचे असक्तायेचे जय करूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र चेरा समकय तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातां भगोस आनी आमकां तांणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्तचे येण्याक आमी बरो विशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली शिटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय या राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी वस्तू जेजू ते दोंगरार कुड्ड्यांक दोळे तोंट्यांक चलूंक आदार मोन्यांक जीप दिलो वस्तू जेजू ताणें इतले सगट लोकांची भूक मारली वस्तू जेजू आमकां आपल्या आज जेवणान आज पोसता देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची ताच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका पावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोच्या जेवणाक येयात. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी हें गायन गावुया. D28 पान 62, D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात, बाबळ खोशी बसा, मोच्या कुडी रोखतात, खोशी दादोस जाया. मोच्या जेवणाक येयात, बाबळ खोशी बसा, मोच्या कुडी रोखतात, खोशी दादोस जाया. जेजू जिवीत तुजें, जावी जिवीत आमचें, जेजू जिवीत तुजें, जावी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, जावी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, जावी जिवीत आमचें. मुंडो मोडून माटा, जिवान भरून वचा, तुमी चुडो जाया, दुसऱ्यांक जिवान भरा. मुंडो मोडून माटा, जिवान भरून वचा, तुमी चुडो जाया, दुसऱ्यांक जिवान भरा. जेजू जिवीत तुजें, जावी जिवीत आमचें. 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 प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, तुज्या हेजी देवीक जेवणाच्या बळान आमी पातकांतलीं सुटों आनी जेजूचे जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. भाव म्हणून आयज आमची सिनियर्स ओल्ड गोवा वेतात नोवेनांत वांटो घेवंक 9:30 वरांच्या मिसार. 3 तारखेर आमची परब भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची आमचे इगोर्जीन सदां भाशेन 3 मिसां आसतलीं. पयलें 6:30, दुसरें 7:30 आनी इंग्लीश भाशेन मीस 8:45, 8:45 8:45 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराची 10, 11 आनी 12 आमी हो क्रिसमस बाजार करूंक येवजिला आनी तातूंत आमी थंय धाकटुल्यो थोड्यो डेकोरेशन्स, जेवणाच्यो वस्तू, जायतें कितें विक्रेक दवरतले. तुमी कोणाकूय वळखतात वो जाणात तांच्यांनी असलो एक टेबल घेवं येता. आनी हो क्रिसमस बाजार आमी हांगा पयलींच फावट करता म्हणटच तो बरो जावंक, सक्सेसफूल जावंक आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय. आमी शेळमोडी जावंक जायना म्हणटच उर्बा दाखोवया आनी बरे भशेन हो आमचो क्रिसमस बाजार एक तयारी कशी आमचे मदें सोम्याक घेवंक अशें मनान आमी सांगतात. एक कम्युनिटी कशी, एक समुदाय कसो
आमी वावरुया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोरपदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. सा फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा U 20 पान 240 U 20 पेज 240.